दानियल चॅप्टर 11. म्हाका आदार दिवंक आनी मजबूत करूंक हांव ताचेर पातयेतां आनी आतां ह्या वस्तू विशीं सोदतें हांव तुका सांगतां. सेल्युसीद आनी तोलेमीत हांचे मोदें पयल्यो लढायो. 3 नवे राजा पेर्सियेंत उठतले. एक चवथो राजा येतलो आनी सगळ्या एरां परस गिरेस्त जातलो. आनी जेन्ना तो आपले गिरेस्तकायेक लागून पदवेदार जातलो तेन्ना सगळ्या ग्रीक राजांचेर तो झूज मांडटलो. एक बलिश्ट राजा उठतलो आनी एका व्हड राष्ट्राचेर राजवट चलयतलो आनी आपणाक जाय तें कोत्तलो. पूण एकदां ताणें पदवी हातांत घेतली म्हणटूच ताच्या राष्ट्राचे कुडके जातले आनी मोळबाच्या चारूय वाऱ्यांक तांचे वांटे पडटले. पूण ताचे संस्थीक ते वांटे मेळचे नात. ताणें राज चलयल्लें ते भाशेन ते चलोवचे नात, कित्याक ताची राजपदवी पाळलां सयत उमटून काडटले आनी ती दुसऱ्यांच्या ताब्यांत पडटली, पूण ताचे संस्थीच्या हातांत न्हय. दक्षिणेचो राजा पदवेदार जातलो, पूण ताचो एक राजकुंवर अदीक पदवेदार जातलो. तो आपल्या राष्ट्राहून एक अदीक व्हड राष्ट्र स्थापतलो. कांय वर्सां उपरांत तो एक करार करतले आनी करार थिरावचे खातीर दक्षिणेच्या राजाची धूव उत्तरीच्या राजाशी वेतली. पूण थंय ताचे धुवेची शक्ती तोखची ना, न्हय म्हूण ताची संसदूय तोखची ना. ही धूव, तिचो परिवार, तिचो पूत आनी तिचो घोव ही सगळीं पराधीन जातली. त्या काळार तिच्या बापायचे सुवातेर तिच्या पाळ्यांतली एक ताळी भायर सरतली. ही ताळी उत्तरेच्या राजाचे फौजेचेर आनी आडोसाचेर आक्रमण करतली. ताच्या कोटांत रिगतली आनी ताका हारयतली. ती म्हणजे तो नवो राजा, तांचे सगळे देव, तांच्यो मुर्ती, तांची मोलादीक भांगाराची आनी रुप्याची आयदनां, लुटीचो माल कसो इजिप्तांत व्हरतलो. मागीर तो थोडीं वर्सां उत्तरीच्या राजाचेर आक्रमण करचो ना. पूण उत्तरेचो राजा दक्षिणेच्या राजाचेर धाड घालतलो आनी मागीर आपल्या खाशा देशांत परततलो. उपरांत ताचे पूत एक व्हडली आनी बलिश्ट फौज एकठांय करून आक्रमण करतले. तांतलो एकलो फुडें सरतलो, झूज मांडटलो आनी वेदो घालून नव्यान दक्षिणेच्या कोटाचेर आक्रमण करतलो. तेन्ना दक्षिणेचो राजा रागान भरोन उत्तरेच्या राजाचेर झूज मांडटलो. उत्तरेचो राजा हिशोब नासलेली फौज तयार करतलो, पूण ताची फौज दक्षिणेच्या राजाच्या हातांत हारवतली. फौजेचो नाश जातलो. जैतिवंत जाला म्हणून गर्वान भरोन तो हजारांनी लोकांक सकला उडयतलो, पूण ताचें बळ चड काळ तोगचें ना. उत्तरेचो राजा आदलेहून व्हड फौज एकठांय करून परतून येतलो आनी थोड्या वर्सां उपरांत तो दुसरे फावटी आदलेहून बलिश्ट फौज आनी गरजेच्या म्हालाची पुरवण जमा करून आनी एक फावट आक्रमण करूंक फुडें सरतलो. त्या काळार दक्षिणेच्या राजाचेर झूज करूंक जायते जाण उप्रासतले. आपलें सपन खरें करचे आशेन खाशा तुज्या लोकां मदले अदीक जबरदस्त ते कळपतले, पूण ते हारवतले. तेन्ना उत्तरेचो राजा चडून येतलो आनी कोटांनी घट केल्लें शार जिखून घेवंक मातयेचीं दुर्गां उबारतलो. दक्षिणेच्यो फौजो शार राखूंक शकच्यो नात. धाड घालपी आपणाक जाय तशें करतलो. कोणाच्यान ताका आडावंक जावचें ना. अशें तो मोहिमेच्या देशांत रिगून रावतलो आनी ताचें निसंतन करूंक ताका पदवी आसतली. हाचे उपरांत ताचें आख्खें राज तो जिखून घेवंक लागतलो. पूण उपरांत दक्षिणेच्या राजा कडेन तो एक करार करतलो आनी ताचें राज खाला उडोवंक ताचे लागीं आपले धुवेचें लग्न करून घेतलो.
पूण ही ताची येवजण शाती पावची ना आनी हातूंत ताका कसलोच फायदो जावचो ना. त्या उपरांत तो दर्या किनाऱ्यांचेर आनी जुंव्यांचेर आपले दोळे लायतलो आनी तांतलीं जायतीं आपणाक जिखून घेतलो. पूण एक सेनापती ताची जबरदस्ती सोंपयतलो आनी ताची सगळी जबरदस्ती ताकाच बोगोशी कोत्तलो. मागीर तो आपल्याच देशाच्या कोटांचेर नदर घालतलो, पूण थंय आडलून खाला पडटलो आनी परतून दिश्टी पर्यान पडचो ना. ताचे स्वातेर एक असलो मनीस उरतलो की जबरदस्तेन धोंड घेवंक कोणा एकल्याक मोहिमेच्या देशांतल्यान धाडटलो. पूण थोड्या दिसां भितर ताचो सत्यानाश जातलो. हो सत्यानाश सोबे माजार न्हय म्हूण झुजांतूय जावचो ना. एंटिओक एपिफानेस. ताच्या जाग्यार एक कनिश्ट मनीस वयर चडटलो. ताका राजाचो मान मेळचो ना, पूण आपणाक जाय ते उपाय घेवन तो आपणाक राजाचो मान जिखून घेतलो आनी नाडून राज चलयतलो. तो फौजांचें निबेल निसंतोन कोत्तलो आनी तांचो नाश कोत्तलो. कोराराच्या कुंवरांचोय तो भस्म कोत्तलो. आपल्या कोबलातांक उदेशी तो आगडां नागडां कोत्तलो आनी ताचे पाटलावदार थोडे जावनूय तो अदीक मजबूत जातलो. आपणाक जाय तशें गिरेस्त प्रांतांचेर तो धाड घालतलो. ताच्या पुर्वजांनी पर्यान करूंक ना तितलें तो वायट कोत्तलो. तो तांकां लुटीचो माल आनी दोन गिरेस्तकाय वांटतलो आनी थोडो काळ तांच्या कोटां विरुद्ध नाडबुदी मानतलो. त्या उपरांत एक व्हड फौज घेवन सगळे आपले शक्तीन आनी काळजीदारपणान तो दखिणेच्या राजाचेर आड झूज मांडटलो. दखिणेचो राजा एक व्हड आनी बलिश्ट फौज घेवन ताका फुडो करूंक झुजाक वेतलो. पूण ताचेर मांडलेल्या नाडबुदीन खातीर तो येसवंत जावचो ना. ताचे बरोबर एके भशेन जेवताले ते ताचें घरतान कोत्तले. ताची फौज शिंपडटली आनी पुष्कळ सैनीक झुजांत मरून पडटले. हे दोगूय राजा एकाच मेजार बसतले आनी दोगूय जाण वायटूच मनांत येवजून एकलो दुसऱ्याक फोटी सांगतलो, पूण कोणाचेच येवजणेक येस मेळचें ना, कित्याक थारायल्लो वेळ अजून पावलो ना. तेन्ना तो कनिश्ट राजा अदीक गिरेस्त जावन आपल्या देशांत परततलो, पूण ताचें काळीज पवित्र करारा आड आसतलें. तो आपणाक जाय तशें कोत्तलो आनी आपल्या खाशा देशांत परततलो. नेमलोल्या वेळार तो नव्यान दक्षिणेच्या देशाचेर आक्रमण कोत्तलो, पूण हे पावटी ताचो परिणाम पयले पावटी परस वेगळो जातलो. कित्याक म्हणल्यार किट्टींचीं तारवां ताचे आड वेतलीं आनी ताका हारयतलीं. तो परत वेतलो आनी पवित्र कराराचेर आड कडक पावलां मारतलो आनी आदले भाशेन जीं कोण पवित्र करार सोडून दितात तांकां तो मोजत दितलो. ताची फौज येतली आनी कटबंदी केल्लें देव मंदीर अशुद्ध करून सोडटली. दिसा दिसपटी सदां भेटोवचो योद्ध ती थांबयतली आनी सत्यानाशीचो काळांतलो थंय बसयतली. जीं कोण करार मोडटात तांकां फुसलावन तो भूल घालतलो, पूण जो लोक आपल्या देवाक वळखता तो आपल्या बावाटांत थीर घट रावतलो आनी ताचे आड झुजतलो. जे लोकां मदें जानवायेचे फुडारी आसात ते जायत्या जाणांक सारकी शिक्षण दितले, पूण थोडो काळ ते तलवारीन पडटले आनी उजो परदेस आनी लूट तांकां भोगचें पडटलें. जेन्ना ते खाला पडटले तेन्ना कांय जाणांचो तांकां आदार मेळटलो, पूण पूण तांचे जायते पाटलावदार खऱ्या मनान तांच्या भागा आसचे नात. जानवायेच्या फुडाऱ्यां मदले पर्यान कांय जाण पडटले
आनी अशें तांतले जायते जाण शुद्ध निर्मळ नितोळ जातले. शेवटाचो काल ये पर्यंत कित्याक म्हणल्यार नेमलोलो काल अजून येवचो आसा. राजा आपणाक बरें दिसता तशें करतलो. तो ओदीक गोरवान बसतलो आनी आपूण सगळ्या देवां परस व्हड म्हूण समजतलो. सांगून नजो तसलीं निंदेचीं उतरां तो देवाचेर आड उलयतलो. देवाच्या क्रोधाचें माप भरोन वतसर तो येजवून जातलो, कित्याक जें काल थारायिल्लें आसा तें घडटलेंच. तो आपल्या पुर्वजांच्या देवांची पर्वा करचो ना. न्हय म्हूण बायलो मोग करतात त्याय देवाची पर्वा तो करचो ना. खरें म्हणल्यार तो खंयच्याच देवाची पर्वा करचो ना, कित्याक आपूण त्या सगळ्यांहून व्हड म्हूण तो आपणाकूच लेखतलो. तो ह्या देवाचे सुवातेर किल्ल्यांच्या देवाची पुजा करतलो आनी ताचे पुर्वज वळखोन आसले त्या देवाक भांगार रुपें, रत्नां, माणकां तशेंच उंच मोलाचीं दानां ओपून मान दितलो. एका पुरक्या देवाचे पोरजेच्या आदारान तो किल्ल्यांची राखण करतलो. जांकां तो आपलें मन वळखून घेता तांकां तो व्हड मानान लेखतलो. जायत्या जाणांचेर तांकां अधिकार दितलो आनी तांकां मजुरी कशी देसाचे वांटे करून दितलो. शेवटाचो काल. पिडापीड दितल्याचो शेवट. शेवटाचो काल पावतोच दखिणेचो राजा ताचे कडेन सवस्काय करूंक सोदतलो. पूण उत्तरेचो राजा रथ, घोडेस्वार आनी झुजाचीं खूब तारवां घेवन एका तुफाना वरी ताचेर पडटलो. तो सोबार देसांचेर धाड घालतलो, तांकां जिखून घेतलो आनी फुडें वेतलो. मोहिमेच्या देसाचेरूय तो आड घालतलो आनी जायते देस ताच्या ताब्यांत पडटले. पूण एकदम मोआब आनी आमोनाच्या लोकांतलीं उरल्यांतीं ताच्या ताब्यांतलीं सुट्टलीं. आनीकूय देस जिखून घेवंक तो फुडें वेतलो. इजिप्त पर्यंत सुटचो ना. ताच्या हातांत पडटलीं इजिप्ताची भांगाराचीं आनी रुप्याचीं भांडारां आनी ताचो सगळो मोलाचो माल. लिबिया आनी इथिओपिया ताचे आदीन पडटल्यो. तरी उदेंती आनी उत्तरे थावन पावतली ती खबर ताचेर भिरांत हाडटली. ह्या पासत रागान बरोवन जायत्या जाणांचें निसणटोन आनी सत्यानाश करूंक तो वाटेक लागतलो. शेकी आपल्या रायाल ठिकाणाचे तंबू वो दर्या आनी पवित्र मोहिमेच्या पर्वतां मोदें ताणतलो. तरी तेन्ना तो आपल्या शेवटाक पावतलो आनी ताका आदार दिवंक कोणूच आसचो ना. देवाचें उतर